आणि हांगाल्यान भायलो व्ह्यू पळय स्टॉलांतल्यान यांच्या काय बरो हा पळय. आता न्ही म्हाका पाशियेंस ना. गायस हांगासर गावता भरिल्लो बांगडो आणि प्रॉन्स चिली आणि नुस्त्याचे हेतूर करूया मगो काम चालू. ओगी बेगीन कर रे व्हिडिओ. सोडलो मरे म्हाका नाच मरे तू. आफ्टर लॉंग टाइम मरे रिफ्स कॉर्नर ओपन जालो. कितें म्हणटा तू आमचो आयज स्टॉल ओपन जालो रिफ्स कॉर्नर. केन्ना केला आयज केला का काल काल केला. कितें हाडला आयज स्पेशल म्हाका. चिकन काफ्रियल हाडला. ओके शाकपती हाडल्या. ओके नूडल्स आहा. ओके बांगडे आसा. ओके मॅगी हा ती 2-3 भाशेची आसा. ओके 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 म्हाका कितें खावया आयज कितें जाय तुका खावंक. गायस तुमकां खरें सांगू आमी न्हू हांगासर चिकन शाकोती कितली रावलेली न्हू म्हटल्यार 6-7 म्हयन्या तरी. मेन थिंग कितें आसा जी आंटी आमची चिकन शाकोती करता पळय तेजो टेस्ट न्हू खंयसरूच ना. तुका खरें सांगता फर्स्ट टायम तुजे कडेन हांवें चिकन शाकोती खाल्लेली. कोणा कडेन ना तो टेस्ट. खरें तुका सांगता आमकां घाल आतां 2 प्लेट कर चल. आणि मेन माझी फेवरेट कॉफी. गायस पळयात यो मेन्यू त्यांचो कितें कितें आहात ते पळयात. पहिले मेन थिंग गायस आता तुम्ही विचारतले हेजे लोकेशन खंय. लोकेशन जावन आसा सालिगांव. खंयचो ते तुमकां हांव दाखयतलो एक्झॅक्ट. सो गायस तुमकां खरें सांगू आमी हांगासर येवपाक खूब दीस रावलेले आणि तेचो 2 दीस जालो हांगासर गाडो ओपन जावन. नाजाल्यार पयलीं न्हू तेंचो गाडो सारको सालिगांव चर्ची कडेन आसलेलो. आणि तुमकां खरें सांगूंक गायस हांगासर ह्या गाड्यार गावता चिकन कटलेट भरिल्लो बांगडो परत प्रॉन्स फ्राय प्रॉन्स चिली आणि खूब कितें कितें हांगासर आहा हा सारकें तोंडान रूच येता पळयात तसलें कितें कितें गावता. तुमी बी हांगासर येवची आणि ट्राय करची आणि सांगात मागीर आमकां कशी आहा ते टेस्ट. गायस तुम्ही पळोवंक शकता आमचे चिकन शाकोती रेडी जावपाचे आसा आता फुल पावर. गरम गरम सारखे पळय गरम गरम. एक कॉफी आमगे माझी. कॉफी आसा आणि थोंड कितें आहा पिवपाक तुजे कडेन. सी नॉन सर असं पळयता पळयता हांव पळयता राव पयलीं तुवें होटेल कर हे. आणि हांगाल्यान भायलो व्ह्यू पळय स्टॉलांतल्यान यांच्या काय बरो हा पळय तो. दिस इज सालिगांव हा गायस. सालिगांव हा आमी थंय पयस ना पण मातशें तेंच्यांनी आपणाचो स्टॉल शिफ्ट केल्लो आसा. तुमी यात आणि भरपूर प्रमाणात तांकां मोग दाखयात. धाकट्या मस्तीखोर फॅमिली गल्ली हा पळय ती पळयात तुमी. हे पळय व्हेरी बिग फॅमिली मस्ती कराची. हे पळय चालू हा. आवो हे मशीन मी गे हा कड 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 कड. वा 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 जाता जाता चालू हा सगळे काम. आता न्ही म्हाका पाशियेंस ना. भूक लागली म्हणजे खावपूच जाय न्हू. हे जाय तर मातशे व्ह्युअर्सांक तुजे स्टॉलाचे एड्रेस सांगताय मातशे तोंडान. आमचे एड्रेस सांग आसा प्लेन रोड हय नियर हार्डवेअर. ओके हार्डवेअर ओके प्लेन रोड सालिगांव. सालिगांव. ओके कितल्यांक ओपन तुम्ही कितल्यांक क्लोज. आम्ही 3 येता ओके आणि 1 बंद करता. आणि आमच्या स्टॉलाचें नाव जावन आसा रिव्स कॉर्नर. स्टॉलाचें नाव जावन रिव्स कॉर्नर. ओके हे माझे नातवाचे नातवाचें नाव. नाव बारीक कट केला कानो. कितें म्हणूंक सोदता आयज आमी परत येयल्लेले आसा रिव्स कॉर्नराचेर. आणि तुमकां सांगू हांगार व्हिडिओज कास्तात येता. तुमी पळय हे ते तेवटेन पुलीस स्टेशन त्या वाटेन आनी हांगाल्यान पिल्यान वयपाचो वाट आनी थंयसरल्यान तुमी येयले का रायट सायडीक तुमच्या रिव्स कॉर्नर म्हणून थंय बोर्ड आसा पळय तुमकां दिसता पळय हांगासर रिव्स कॉर्नर. ओके सो तुमी येत हांगासर जाय तितले यू नो चिकन हे ते बरे बरे आयटम्स तुमी हांगासर खावं शकता. आणि हांगालो टेस्ट अमेझींग टू गुड. कितें म्हणूंक सोदता तूं. गायस हांगासर गावता भरिल्लो बांगडो आणि प्रॉन्स चिली आणि नुस्त्याचे हेतूर. हय चिकन फ्राय बीन सगळें मेळटा तेजे कडेन. आणि नुस्तें बीन सारके बांगडो बिंगडो वय चकणा गो खावप मागीर न्हू. खावप सारको फूल पावर सारको. आणि हो पळय पात्रांव तेवटेन चेटा पळय पयस. टू गुड टू गुड टू गुड. प्लेट घेता
करूया मग चालू. सो गायस हे पळयात आमची रोस ऑमलेट येल्लेली आसा. टेडे उजो करूया उजो सारको नो. खातले सारखे बय. रुचीन. यम्मी 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 यम्मी. करूया मग काम चालू. ओवी बेगीन कर रे व्हिडिओ माका चल सारखे चल चल रावूंक चल चालू जायना. करूया चालू करूया चल 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 लेट्स डू इट. यम्मी नो यम्मी नो. यम्मी. आता हांव करता ट्राय. माझे कडेन आनी 500 आसला. असले ब्रेड कोणी कोणी पयला लांब पयले पळयात पोळी न्हू हा लॉंग ब्रेड. चला आता हांव करता ट्राय. तेंचो टेस्ट हा पळय सेम टेस्ट म्हाज्या मम्मीचो सेम. ओके आनी म्हाजी मावशी पासून न्हू माय आंटी तेजे पासून सेम टेस्ट. चला आता करता कंटिन्यू हांव. सो गायज खूब तेंप जालो. रिव्स कॉर्नर म्हणटा पळय ते बंद आसले आनी रिसंटली आतां चालू केल्लेले आसा तेंच्यांनी. तुमी मॅक्झिमम प्रमाणान येवचे आनी आमच्या गोंयकारांक सपोर्ट करचे. कित्याक जाणाय तुमकां खरें सांगता तेंचो जो टेस्ट आसा खबर आसा अमेझींग सारको. आनी चिकन शाकोतीची हे पळया प्लेट पळया दाखय पळयात पळयात काय बरी हा प्लेट ती. यम्मी. सो गायज आमचे जे गोंयकारांचे बारीक बारीक स्टॉल आहा खबर आहा तांकां न्हू तुमी सपोर्ट करचे. आवटसायडर्स तुमकां खबर आहा घे म्हणून आहा तांकां सपोर्ट करपाचो ना. पण आमचे जे गोंयकार आसा खबर आहा नीज गोंयकार तांकां जाता तितल्या प्रमाणान हेल्प करा. आनी हे जी एरिया जावन आसा जो पिलेन वयता पळय त्या वाटेन सालिगांव आनी स्टॉलाचें नांव आसा रिव्स कॉर्नर. सो येयात आनी मोग दाखयात. जीन मेंटेन दवरतात पळय काय बरें. आनी कॉफी इल्लेली आहा म्हाजी कॉफी. मस्त. आग तुका आवडला का ना खरें खरें सांग. खरेंच आवडला काय तुमकां खरेंच सांग. तुमी अशें रस्त्यांतल्यान पासड करता न्हू जाल्यार सारको चिकनाचो इतलो बरो वास येता ना तुमकां सारकी रूच येतली. तुमकां अशें दिसतलें की आतांच आपणाक खावपाक जाय म्हणून. आनी आतां जाल्लेली आसा सांजची 6. हय म्हाजो आनी एक ब्रेड येयलो. एकूच पुरो. एकूच पुरो. हय. नो 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 ताका जावचें ना तेजे बारीक येदें हें पोटली तेजी. थँक्यू. आयज मगे म्हाका तुजो रोस ऑमलेटीचो टेस्ट चड लायक जालो. गॉड ब्लेस यू. अशीच स्टॉल चालू दवर बंद करूं नाका. दीस इज म्हणटा पळय वो हे म्हणटा पळय डिसेंबर म्हणटा पळय तो जोडपाचो टायम. सो ऑल द बेस्ट. कीप वर्किंग हार्ड अँड गॉड ब्लेस यू. येता आमी आनी 2-3 दिसांनी. म्हाका चिकनाचें कितें तरी हाडून दवर बरें फ्राय. ओके ओके. म्हणजे अशें रवा फ्राय ड्राय फ्राय असलें कितें. ओके मगे. आयज असलेले पण आयज खूप जाले तुमचे. हा वय हेज्या पयलीं खाल्ला भटजीगेर गेल्लो मगे. भटजीन आमकां वॅज थाली हाडून दिली ती खाल्ली. फूल टॉम सारकें फूल. नेक्स्ट टायम येतलो आनीक 2 दिसांनी येतलो. ओके मगे पळय यादी ना. ओके ओके. ओके चला. फोन करून म्हाका. येस येस तुका मेसेज घालून दवरता हांव आदल्या दिसा घालून दवरता. ओके चलो टाटा. गॉड ब्लेस यू. मोग आसूं. आनी आमचे स्टॉलाचें नांव जावन आसा रिव्स कॉर्नर. गॉड ब्लेस यू. चला. सो गायज तुमी आयचो आमचो ब्लॉग पयला आसतलो न्हू. आयज आमी गेल्लेली रिव्स कॉर्नराचेर. खंय गेल्ली. रिव्स कॉर्नर सालिगांव. कॉर्नर. आनी थंयसर गायज ईच अँड एवरीथींग आसा फ्रॉम चिकन टू फिश टू एवरीथींग. मॅगी एग मॅगी आनी कितें कितें तेजे कडेन खूब तरेचें कितें कितें आसा. सो प्लीज तुमी वचा आनी ट्राय करा. मेन म्हणटा पळय तें आमचे नीज गोंयकार तेंची स्टॉलां खूब जाग्यार आसा. पूण तरी आमचे गोंयकार भावाक आमचो लोकांचो टेस्ट आवडटा. कोणाचो जाणाय ठणठणमारी घाटी मामा आसता पळय तेंचो टेस्ट आवडटा. कसलो टेस्ट सांग ते. आनीक खंयचो कळ्ळो तुमकां. आनी फुडलें तुमकां सांगिना जे सारके बरे क्लिनलीनस मेंटेन दवरता न्हू तसल्या स्टॉलांचेर कोण वचना. कित्याक चटपटा बरो चटपटा स्वाद जाय न्हू लोकांक.
सो तो मागीर फुडें मारत पडटा. ओके, सो येस गायज, आयज आमी रिव्स कॉर्नरार गेल्ली. इट वॉज नायस मुवमेंट. वी हॅड अ लॉट ऑफ फन. आमी बरें जेयली, बरें खाल्लें थंय. कळ्ळें तुमकां? चिकन शाकोती नो, चिकन टॅक टॅक, टू गूड सारकी. ओके, आनी इट वॉज रियली अमेझींग. म्हाका जाल्यार खूब लायक जालो तेंचो टेस्ट. ओके, आनी तेंचो जो स्टॉल आहा पळय मातसो शिफ्ट जाल्लो आसा. एड्रेस तुमकां आंटीन सांगलेलो आसा. सो फॉलो दॅट कितें म्हणटा तो एड्रेस, आनी थंय तुमी वचोन त्या स्टॉलाचेर खावचें. सांजचे 3 चालू जाता दनपारचें, आनी रातचें मागीर कितल्यांक बंद जाता तें नो आयडिया. मेन थिंग म्हटल्यार गायज तुमकां अशें दिसता आसतलें की ते सालिगांव चर्ची कडल्यान खूब पयस आसा, पण तशें कांयच ना. थंय लागींच आसा तें नो हांवें. हय, लागीं आसा. सो तुमी वचा, जाता ते प्रमाणान तुमी खाया. बरें बरें कितें कितें आहा तेजे कडेन डीश. आनी थंयसरल्यान मातशें फुडें गेले जाल्यार दया आंटीचो हे आसा स्टॉल, थंयसरूय वचा. पण रिव्स कॉर्नर तेंच्यांनी न्यूली ओपन केल्लेलें आसा. सो जाता तितलो मोग दाखया. तेंच्या घरान एक प्रॉब्लम आसले, सो भितन ती काय करूंक पावनासली, म्हणजे स्टॉल ओपन करूंक पावनासली. बट रायट नाव स्लो स्लो सॉर्ट आवट जाता बाबडे तेंचे फॅमिलीतले. बट तुमी तेंकां जाता तितले सपोर्ट करा आनी जाता तितले तेका गिरायक घाला. जितले गिरायक घातले तितले तेंकां तेंचे कितें प्रॉब्लम्स आहा तितले सॉल्व जातले कितें म्हणूंक सोदता. सारकें न्हू? आनी काल हांवें एक डिवायस दाखयलो, तेजेर म्हाका 2 जाणांचेच कॉमेंट येयल्या. म्हाका कमीत ते कमी 50 कॉमेंट जाय. वीच इज द डिवायस, म्हणजे तो डिवायस कितें पळय तो हांगा लागीं ना. डिवायस कोण म्हाका इचारतलो पळय त्याच मनशाक सांगतलो हांव. जस्ट एक ट्रायल दिता तुमकां. हे बेश्टे एक तोंडान सांगता, तो डिवायस कॅन डू वॉट. दॅट डिवायस कॅन प्रिवेंट तुमचे जे CCTV कॅमराज आसा थंय समज लागीं कोणूय चोर येता त्या रॅडाराक जाल्यार तेज्या मोबायलान जे म्हणजे पॉल्सान जो मोबायल आसा, जो सीम कार्ड आसा, त्या सीम कार्डा वयल्यान डायरेक्ट कॉल वयतलो त्या डिवायसाचेर. सो कोणूय त्या टायमार म्हणजे बाय चान्स खंयच्या एरियेक चोरी जाल्या आनी त्या टायमार समज कोण अवेलेबल आसलो जाल्यार त्या डिवायसाचेर डायरेक्ट कॉल येतलो. इवन दो त्या हेजेर अश्यो वस्तू आसा वीच इज ओन्ली विथ मी. म्हाकाच खबर आहा कितें कितें करूंक मेळटा पळय तें. सो तुमकां हेच्या बद्दल जाणा जाल्लेलें जाय. आय नीड 50 कमेंट्स. इजी हल्के में मत लो, वो डिवाइस बहुत पावरफुल है नो. आनी गायज आमी फार्मार वयपाचें आसा. ओके, आनी आमकां एक बरें कोलॅबरेशन येयल्लेलें आसा एका फार्माचें. सो वी आर प्लॅनिंग टू गो. आमी सगळे तयारी रेडी दवरलेली आसा. आनी ह्या टायमार आमची भुरगीं सगळीं आहा पळय रुमा वयलीं सगळीं येवपाची आसा. सो तुमी जाता तितलो आमचो ब्लॉग तो पळोवचो. आनी दोज हू वॉन्ट मस्तीखोर गोवन्स, तुमचे कसले हेजे कोलॅबरेट करूंक जाय जाल्यार आमकां मॅसेज करची अविनेश बिग बॉय टॉयज इंस्टाग्राम आयडीचेर, ऑर एल्स मस्तीखोर गोवन्स ह्या इंस्टाग्राम आयडीचेर, ऑर एल्स अविनेश बिग बॉय टॉयज फेसबुकाचेर, ऑर एल्स कमेंट सेक्शन, ऑर एल्स ईमेल आयडी. देर आर अ लॉट ऑफ प्लॅटफॉर्म वीच यू कॅन कॉन्टॅक्ट मी. आनी आमी तुमचे कोलॅबरेट करया न्हू. जे पॉश पार्टी आहा पळय तेंचे पॉश हें आहा पळय तेंकां नॉट फ्री. मेन थिंग गायज तुमकां अशें दिसता आसतलें की आमी धाकट्या गाड्यांचेर व्हिडिओ काडटा तेंचे कडल्यान पयशे घेता आसतले, पूण तशें कांयच ना. जे धाकटे गाडे आमचे गोंयकारांचे आसता पळयात गायज, तेंचे कडेन वयतात आमी, पे करतात आनी आमकां कितें जाय तें खातात. फुकट खायनात. आनी दुसरी गजाल आमी कोलॅबरेशनाचे पयशे घेयनात. बट जे सिरीमन कोण म्हाजी व्हिडियोज पळयता व्हडले रेस्टॉरंटा तेंकां आमी डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट कांय करिना. ना म्हणना ना. थोडे जाणांनी अशें आसता गायज, तुमी आमगेर येयात म्हणटात ते, म्हणजे आमचे व्हडले रेस्टॉरंट आहा, जाय तितले खायात पूण आमची व्हिडिओ घालात. सारकें न्हू? आसता तशें. बट हांवें चिंतलें आमी लोकांचेच बरें करता, आमचें कोणूच बरें चिंतिना. कोणाक हेल्प करून गेली जाल्यार व्हिडिओ कित्याक काडली रे म्हणटा. सारकें. कोणाक कितें दिलें समज, कोणाक बिस्कीट दिली, बिस्कीट कित्याक दिली रे काय म्हणटा. कोणाक समज आनी कसले वेजिटेबल दिले, ते वेजिटेबल तेजे दाताक लागतले रे अशें. कोणाक चादर दिली, चादर कित्याक बोंदूस कित्याक दिवंक ना रे अशें उलयतात. पूण फुडें सरून कोण मदत करिना. आयज काल सगळे सेल्फीश.
हांवें कितें उलयलां तें सारकें तकलेन धरा. ओके, सो बिकॉज ऑफ दीस आमी चिंतलें कितें, आमचे जे गरीब भाव भयण आसा जे बाबडे कितें 2 रुपया जोडूंक सोदता आनी मेहनत करूंक सोदता, जस्ट लायक रिव्स कॉर्नर, तसल्यांक आमी सपोर्ट करता. जे व्हडले बंगले व्हडले रेस्टॉरंट आहा न्हू, वी आर दे बट नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट. सो येस गायज, चॅनलाचेर तर नवे आसा, लायक शेअर सबस्क्रायब. हांव मेळटा तुमकां नेवी आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टील दॅन टाटा, गुड नायट आनी फूल पावर. बाय बाय. बाय बाय. सकार पराय करा, सकार पराय.